Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हीण. ती एकसुरी रावता एका रानान आनी चौभोवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या काळार ती चोरवाक वेताली. तशेंच तिका आतां बासोन आनी गिलियाद गांवांनी चोरवाक वचूं दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आमकां विस्मिता पळयशी कर. तुजे असलो देव आनीक खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोखडेंच बोगशिताय. तूं पोटांत राग धरिनाय, पूण काकलूत दाखोवन संतोसताय. आनीक एकदां आमची काकलूत कर, आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे खोरीक उडय. मागां आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक विस्वाशी राव. आब्रामाक काकलूत दाखय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोखतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बोगशिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत कोणांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. प्रितुमे परोस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यां थाय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. उद्गार. हांव उठून म्हज्या बापा सरशीं वेतलों आनी ताका म्हणटलों, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिजेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. आनी ताणें तांकां ही ओपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या
धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मोस्तें जिवीत जियोन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें होगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो. आनी हाणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खातात तीं सांगाचीं सोरलां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयराणान दिवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवाडेचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवन खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतोलों आनी ताका म्हणटलों, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावो ना. तुज्या मानायंतलो एकलो कसो म्हाका धर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापान ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुचुरलें. आनी धांवून वचून ताच्या गोळ्याक ताणें वेंग मारली आनी तांचे उमें घेतलें. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावो ना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त्र बेगीनचे बेगीन हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात. गुलगुलीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पियोन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो. आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकोलीं. आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां गाय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सोलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुलगुलीत पाडकुळो मारला. पूण तो जबर रागार जालो आनी परती पाळून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बराबर जेवंक पियोंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बराबर आपलें दायज खावन होगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोटो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी खुशाल जावं पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें.
भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणटा. आमेन. नियाळ. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो. लूक 15:15-18. नियाळाक आधार. सकल पडप वो चूक आदारप म्हणल्यार नापास जावप न्हय, पूण पडलोलो उठूंक सोदिना, चूक मांडून घेना ताका नापास जावप म्हणटात. मनशाळें स्वयंबूच आमकां वायट आसा थंय ओडटा. आमी चुकता आनी पडटा. आमचें पातक वाडटा आनी देवाची कृपा आमकां उणी जाता. असल्या वेळार आमी सोयराणांत येवंक भोव गरजेचें. देव आमकां बोगसूंक आनी वेंगोवंक सदांच तयार. गरज आमी उठून ताचेशी वचोंक. आयचें पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान. देव एक मोगाचो बापूय कसो दाखयता. आपल्याचेर चुकतोल्यांक मोगान बक्षिता. सगळो राग विसरता आनी मोगाची वेंग मारता. पूण ही देवाची काकलूत आमकां मनशांक समजोंक कठीण जाता. ह्याच वोपारींतल्यान व्हडल्या पुतासोबें घडलें, पूण तो बापूय ताका बरे भशेन समजयता. ह्या प्राचीत काळांत आमी आमचो वायट वाटो सोडून दिवया. मोगान आनी बरेपणान जियेवया. आमी चुकता तेन्ना देवाची काकलूत आवंडेवया. खुर्सार उमकळतना काकलूत मागतल्या चोराक जेजून स्वर्ग भासायलो तें आमी विसरूंक फावना. मोगळा बापा, तुजी काकलूत आमकां सदांच आयती आसा. ह्या भरवशान जिवंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.